karna puja lasani sores porak karna yamucha kora sores porak seva kora amrandati kori kora sarvayatanu Vivasara Sadantaniya Hiramukha Hallelujah, 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 Hallelujah. सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. तुमी व्हडा भोक्तीन म्हयन्याच्या म्हयन्या 6 तारखेर हांगसर येतात. तुमचो भावार्थ सादो न्हय, तुमचो भावार्थ खोल भावार्थ. कित्याक तुमी बागेवन फ्रांसीस शेवाराचे पातयेवन हांगसर येतात आनी तुमी जेन्ना ताचे कडेन मागतात तितले पाटी तुमकां ताणेन फावो केल्लें आसा. तर आमी देवा कारगां दिवंक आयल्या आनी सायबाकूय, कित्याक आमकां जें मागलेलें तें मेळ्ळेलें आसा. वो आजून पूर्णपणे मेळोंक ना, ताका लागून आमी हांगसर आयल्या. तर तुमची खाजगी मागणी इंतेसांव मनांत दवरात आनी थोडो वेळ दोळे धांपया आनी आमचें प्रत्येकाचें जें मागणें इंतेसांव आसा तें मनांत हाडून तें स्पश्ट जावनी. कितें जाय म्हाका तें मागूंक हांव आयलां. कितल्याशे जाणांनी मागण्यांची विनंती केलेली आसा, तांकां सगळ्या जाणांक आमच्या ह्या मागण्यांत दवरया. लोक खूब संकश्टांत, पिडेक लागून, संबंदांक लागून, वावर ना म्हणून, ओ दुसऱ्या कसल्याय कारणाक लागून. हें सगळें मनांत दवरया आनी आयज आमी फाल्यां जो सायबाचो बर्थडे सेलेब्रेट करतले तो हांगसर आयज आमीच करया. फाल्यां 7 तारीख आनी ताचो बर्थडे आमी कोत्ता बाजिलिकेन. पूण घडीक तुमकां थंयसर फाल्यां येवंक जावचें ना. तर आयजूच आमी ताचो बर्थडे आमच्या मनांत दवरया आनी तो आयज आमी सेलेब्रेट करया हांगसर मायज लागीं. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आमी कितें म्हणून देवा कडेन मागया जें आमकां बोगसणें जाय पळय तें. कसलें बोगसणें जाय आमकां, कितें म्हणून आमी करूंक ना. आमी घडीक हें करूंक ना जायत. देवाचो पवित्र आत्मो आमचें सगळें आसा आनी आमी ताची प्रेरणा घेवचें आसतना आमच्या मनांत चिंतना आयल्यान तीच घेवन आमी दुसऱ्यां बरोबर ते भाशेन आमचो संबंद दवरलेलो आसा. वयल्या वयर खूब पाटी दुसरी आमची ही चिंतना भावना कंट्रोल करतात. ती रागार जाली, ती कितें म्हणूंक लागली तें आमी घेवन तांचे सगळें आमी तो प्रतिसाद दिता. तें सारकें जावंक ना. असलें खोलायेचें जिवीत आमी जिवंक ना. तर देवा लागीं आमी बोगसणें मागया आनी एकामेका लागीं. कित्याक तुवें कितें म्हणलें हांव रोखडोच तुका कितें म्हणटा अशें जावंक फावना. पूण जालें म्हणून आमी आतां देवा कडेन बोगसणें मागय. सगळीं जाणां हात जोडून काळजांत थावन म्हणया, हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून
हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बगेवन सुद्दां सांकवार मारये देवदूतांक बोगतां तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोर पोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. मोहिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पोदेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकळूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं परमे एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा हे पास परबेंत आमचे उत्सुकतायेक तुवें आमकां घोटायेचें ओकोद दिलाय आनी आत्मीक बांदपासांतल्यान आमकां सोंटयलेवन तुजी खुशाल बरीत स्वतंत्र भुरगीं केल्याय. तर आमकां तुज्या सर्गीच्या देण्यांनी ओदीक बोर आनी जो संतोश संवसारांत तुवें आमकां फावो केलाय तोच स्वर्गांत संपूर्णायेन भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. भयणीनो भावनो आतां आमी बसून देवाचें उतर आयकुया. दोनदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. 50व्या दिसाचे परबी सोमयार पेद्रून सुदेवाक म्हणलें, तुमी कुर्सार मारलो त्या जेजूक देवान इस्वरांनी अभिशिक्त केलो म्हूण इस्रायलाचें आख्खें घराणें थीरपणान जाणा जावचें. हीं उतरां आयकून तांकां व्हड खोंत भोगली आनी पेद्रूक आनी हेरा दोनदूतांक तांणी म्हणलें, भावांनो आमी कितें करचें? पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकाचें बोगसणें जोडूंक जण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक जी देवान बासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलोल्या सोमेस्तां खातीर आमचो सर्वेस्पर देव आपणाशी आपोवन हाडटलो तितल्याय खातीर. जायतें हेर सांगून ताणें आपली गवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो, हे नोश्टे पिडकेंतली तुमकां सोडवण जोडून घेयात. तेन्ना तांणी ताचें उतर मानून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोक ताच्या जोम्यांत भितर सरलो. देवाचें उतर हें. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बोरला. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बोरला. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगलीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची, नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बोरला. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बोरला. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो, तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दानो दितलो. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बोरला. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना.
जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती सोबाब सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोडला. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद बरी जावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटाना ओडून घालून समाधींत पळय जाल्यार दोवी आंगवली न्हेसलोले दोग देवदूत तिणेन देखले. जंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांया वाटेन. आनी तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या सोम्यांक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट वळली आनी जेजू थंय आसलो तो देखलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हणलें, मारिये. तिणें वळोन तिका म्हणलें, राबोनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावं नाका. हांव आजून बापा सुरशीं चडून ना, पूण म्हज्या भावांशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून वेतां. मारिया मागदलेन गेली आनी आपणे सोम्याक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिश्यांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. भयणीनो आनी भावनो, जेजू पुनरुज्जीवन जाला तें आमी कोणेन पळोवंक ना, पूण आमी जाणो की मारिया मागदलेनान, पेद्रून, जुआवान आनी हेरा शिश्यांनी ताका पळयलेलो आसा, अणभवलेलो आसा. आनी तांच्या त्या अणभवांतल्यान आमचो अणभव पेटलेलो आसा. कितें म्हणून जालें आनी कित्याक लागून ती गेली समाधीशी? कोणूय असो वेतलो? फकत जी कोण मोग कोत्ता ती आपल्या मेलेल्याशी वेतली, कोणूय तशें वचना. म्हणटत पळयात, तिच्या काळजांत जेजूचो मोग तिणें अणभवलेलो आनी ह्या मोगाक लागून ती ताचे सोबे कितेंय करूंक तयार आसलेली. पयले सुवातेर ताका पळोवंक वचोंक ती भायर सरली सकाळी, आनी थंयसर गेल्या उपरांत ती थटकली, कित्याक थंयसर ते देवदूत आसलेले ते तिका म्हणूंक लागले, तो हांगसर ना. म्हणटा तो कोणें ताका ही व्हेला बायल अस्तुरी जावन ती म्हणटा हांव ताका उखलून व्हरतलीं घरा. पळय,
कितली शक्ती तिच्या मदीं आतां उत्पन्न जाली. एक बायल अस्तोरी ताका उखलून घरा आतां वतली, पूण तिचे मदें तितली घोटाय आसलेली. मोगाक लागून आमी कितें करूंक शकना. आनी हो मोग आनी ही मोगाची घोटाय कोण दिता आमकां म्हणून पळयात. अशें घडटाना जेजून तिका नांवान उच्चारली, मारिया म्हणला. रोखडीच तिका कळ्ळो हो आवाज जेजूचो. खूब पाटी आमची माजरां पुऱ्यान म्हजीं पावलां आयकलीं की ना रोखडीच तीं धांवन येतात. पळय हे भाशेन इतली चतुरतायेन आमी आमच्यांक वळखता. हे भाशेन लागशिल्लो संबंद आसूंक जाय. मारिया रोखडीच ताचो आवाज वळखता. राबोनी म्हणटा, गुरुजी म्हणटा. तो कोण मोगी न्हय, तो म्हजो देव धोनी. हे भाशेन ताका मान ती दिता. आनी मागीर तो तिका सांगता, म्हाका चिटकोन रावनाकाय, म्हाका बापाशी वचोंक जाय, तुज्या बापाशी आनी म्हज्या बापाशी. म्हणटच तो आमकां कितें दाखयता तातूंतल्यान जेजू सवें आमी सगळीं घडोवन आयिल्लीं आसा. आनी देवान आमकां ताची चडशीं घडोवन हाडलेलीं आसा. पूण हें आमी वगडायल्लें जिवीत, हें जिवीत आतां तो पोत्तून आमकां घडोवन हाडटा, एकवटून हाडटा. आनी जेजू सवें आमी पोत्तून बापाशी वेता, म्हज्या बापाशी आनी तुज्या बापाशी. हांवें ताचो मोग केला तुज्या वतीन. आमच्यान करूंक जाय नासलेलो, पूण ताणेन तो करून आमकां आतां दिशा दाखयलेली आसा. आनी जितली आमी ताका एकवटून रावतल्या तितलो ताचो आमी मोग करूंक लागतल्या. म्हणटच मारियान आमकां दाखयलां कशे भाशेन ही कुरपेन बरोवन आमी देवाचो मोग करूंक जाता पळय तो. आतां आमी सगळीं जाणां तेच भाशेन आमच्यांची आमी कितलो मोग कोत्ता, झोकट्टा जायत पूण मोगूय कोत्ता. आनी मोग हा म्हणून आमी गोंदळ चलता आमचो, कोत्ता. खूब पाटी तशें जाता आमचे मदें. तो कोण पियेता, पूण पियेता जाल्यार सगळें आपूण वावर कोत्ता आनी ताकाय म्हणजे ताचो परमोस कोत्ता. अशें जाता कित्याक मोग आसा म्हणून. देवान आमकां तें निर्मिल्लें आसा कशे भाशेन आमकां एकठांय पळय तें. आनी भयणीनो आनी भावनो हो मोग आमी दाखयता. पूण हें आमचें जिवीत सादें न्हय. आमकां हांगसर खूब कुरपां मेळिल्लीं आसा. कुरपां म्हणजे एक शक्ती ज्या प्रमाणे आमी सोंपेपणी देवान जसो आमचो मोग केलेलो आसा ते भाशेन आमकांय तो अणभव घडटा. कित्याक आमी न्हय, देव आमचे सवें हो मोग करता. आनी हो मोग आमकां पयले वाचपान दाखयलेलो आसा. आरे तुमी खोट्यानो, तुमी ताका खुसार मारलो मरे, तो अभिशिक्त आसलेलो, देवान ताका मागलेलो आनी तुमी तें केलां. आमी चुकल्या. कितें म्हणून करूंक जाय आमी आतां? जिवीत बदलात. आदले भशेन तुमचें जिवीत आतां सारें नाकात, तें बदलात. पूण हें बदलतलें कशीं? याद आनी जेजूच्या नांवांत ताका एकवटोन तुमचें जिवीत सारूंक लागात. कित्याक ताणेन आमचे स्वातेर आपलें जिवीत वारयलेलें आसा आनी ताणेन आमकां आपले कुडींत एकठायलेलें आसा. ताचे कुडींत आमी येवया. आनी ही कशे भाशेन येताना आमी बावतिजमा वरवीं. आनी बावतिजम घेतलो म्हणटच जेजूच्या कुडींत आनी जिवितांत आमी एक जाता. आनी जशे भाशेन ताका पवित्र आत्मो बापायन दिलो आनी पवित्र आत्मो ताका कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय तें दाखयतालो, तोच पवित्र आत्मो तुमकांय दिलेलो आसा. तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक, म्हणजे जीं कोण काजार जातात मागीर तांकां भुरगीं जातात, हे भाशेन आमी सगळीं जाणां क्रिस्तांवां जातात. ताका लागून आमी क्रिस्तांव भुरग्याक ल्हान आसतनाच बावतिजम दिता. कित्याक ही परंपरा आसा, जेजून आमकां सांगलेलें आसा. तितलेंच न्हय, पूण जांकां तें फावो केल्लें आसा तांकांय, सगल्या संवसारांतल्या मनशांक आनी जांकां तो आपयता. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा भशेन तो क्रिस्तांव आसलेलो, पूण ताका खोलायेन आपलें जिवीत जेजू सवें सारूंक ताका आपयता. हे भाशेन म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमकांय सगल्या जाणांक जेजून आपयलेलें आसा. आमी सादीं मनशां न्हय, आमी पवित्र आत्म्यान भरलेलीं मनशां.
पूण कित्याक म्हणून आमी निराशी जाता? कित्याक आमी ताका पयलो वयलो स्थान दिवचें आसतना आमी आमकांच दिता आनी तेन्ना आमचें सगळें विस्कट्टा, सारकें जायना. ताका लागून आमी उदीकन उदीक ताका चिटकोन रावंक सदांच हे भाशेन मागण्यांत रावात. तुमकां हांवें सांगलां, जेजून आमकां कितें कळयलेलें आसा, म्हाका एकवटून रावात, म्हजे सरशी तुमी एक जायात. तेणें सांगलेलें आमकां. आनी प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे भितर येता आनी आमकां एकवटटा. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना ताका आमी सगळें दिवया आनी सगळें ताचे वतीन केलें म्हणटूच ताचें जिवीत उदीक आनी उदीक आमचें सगळें वाडटलें. आतां हे भाशेन सगल्यांक तो आपयता आनी जांकां तो आपयता तांकां तो कृपेन बोत्ता. आयज दोगांचें हांव तुमकां सांगतलों. एक म्हणजे क्लेमेंट, वो 432 वर्सां अंतरलो. 403 आनी 2 वर्सां. वो रोमचो आसलेलो, म्हणजे थंयसरलो तो. थंयसर तो परम याज्ञीक म्हणून सेवा कोत्तालो. तो सेवा कोत्ताना पाप साहेब मेलो आनी ताचे जाग्यार ताका पाप साहेब केलो. 422 आनी 2 वर्सां ताका पाप साहेब केले उपरांत ताणें खूब इगोर्जे पासत करचें पडलें. आतां इगोर्ज कितें साहेब आमी म्हणटा? इगोर जावन आसा जेजूची कूड. आमी सगळीं जाणां जेजूची कूड जावन आसा आतां ह्या कपेलांत. म्हणटच आमच्या मदें खूब चिंतनां बा आसतात आनी आमचे मदें केन्नाय केन्नाय कोण आमकां एक दिशा दिता. आतां पळयात, आमच्या भारतांत पर्यंत एक दिशा दिलेली आसा, ती वेगळे भाशेन चिंतूंक लागलेली आसा आनी ह्या चिंतनांत ती दुसऱ्यांक नाकारतात, अशें जालेलें आसा. ते भाशेनूच त्या वेळार जीं क्रिस्तांव आसलेलीं जेजू कोण म्हणटालीं तीं. म्हणटच एकलो नेस्तोर म्हणून आसलेलो, जो ह्याच पाप साहेबान ताका नेमलोलो, ताका पात्र्याक केल्लो. पूण ताच्या मनांत असलीं चिंतनां उदीक वाडोंक लागलीं. जेजू तो देवाचो पूत म्हणटच ताचे मदें देवपण आसा, पूण ताची कूड पळय आसा ती मनशांची सारकी. म्हणून ताचे मदें कुडीच्या पावंड्यार एक आनी ओतम्याच्या पावंड्यार दुसरो, तो 2 भाग ताचे मदें आसात. हें तांकां मानूंक ना. म्हणटच हाका लागून खूब वाद विवाद चलोंक लागलो. 2 भाशेनी कॅम्पां जावंक लागलीं आनी खूब तोडमोड इगोर्ज माती मदें चलोंक लागली. आनी एकलो आसलेलो पेलेजियस म्हणून. पेलेजियस कितें म्हणूंक लागलो, तें मूळ पातक. ना ना, मनशाक देवान आपल्या सारको रचलेलो आसा. मनशान आपणाचे वस्तू सगळें करूंक जाता, आपल्या फुस्तार करून दाखोवंक जाता. ताचे मदें बरेंपण आहा, ताच्यान करूंक जाता. तें देवाची कृपा आनी कितें जाय, आपणाचे वस्तू करूंक जाय. म्हणटच हें खूब मागीर वय वादळ चलोंक लागलो, आमचे वस्तू सगळें करया म्हणून. आतां प्रोटेस्टंट पळय आहात ते खूब पाटी आपली वस्तू कोत्तात, पूण इगोर्ज मातयेक एकवटून रावना. पूण आमी बरें करूंक जाय, देवान आमकां हें देणें दिलें आसा, आमी करया. हे भाशेन हे पळय वाद विवाद आसता, तांकां शांत करपाक ह्या पाप साहेबाक सेलेस्टीन जो पयलो ताका करचें पडलें. आनी ताणें तें बरे भाशेन केलें. ताणें वेगवेगळ्यांक सिरील ऑफ अलेक्झांड्रिया म्हणटा पळय ताका नेमलो आनी हे सगळे वाद विवाद आहा ते बंद केले. आनी दुसऱ्यांकूय ताणें हे भाशेन पेलेजियसकूय ताणें शांत केलो आनी तो मेलो म्हणनाय. म्हणटूच देव आमकां हे भाशेन आमच्या घोराब्यांत पर्यंत केन्नाय असले तोडमोड चलता तेन्ना तो आमकां निवडटा आनी तेन्ना आमी जेजूक एकवटोन सगळें करूंक जाय म्हणून आयच्या वाचपान आनी आयच्या ह्या सांताच्या जिवितान आमकां कळून येता. बाकीवन फ्रांसिसा मदें कितें जालें, तोय क्रिस्तांव आसलेलो पूण आपल्या वादाचो आसलेलो, आपलें सगळें करूंक सोदतालो, आपणाची वस्तू करूंक सोदतालो. म्हणटच पळया कशे भाशेन हें पेलेजियनिजम म्हूण आहा, आपणाची वस्तू करपाचें तें आसतालेलें ताचें. पूण हें देवाची येवजण ताका सांतिनास म्हणूंक लागलो, ना बाबा तें तशें करिनाकाय तूं, देवाची येवजणे प्रमाणें जिवीत सारूंक जाय. तो म्हणूंक लागलो, देवाची येवजणे हांव कोत्तलो. मागीर शेकी ताचे पळय जे अणभव आसलेले तातूंतल्यान ताका कळोन आयलें आनी जेजून ताका आपणाशी ओडून घेतलो आनी मागीर तो खरोच
जेजूचो मोग ताणें अणभवलो आनी जेजूच्या मोगान तो सारकोच गुल जालो आनी ताका लागून तो इनासान ताका सांगलें बाबा तूं गोंयांत येतलोय भारतान येतलोय या उदेंतीक वेतलोय ताणें म्हणलें आत्तांच्या आत्तां हें कित्याक लागून घडलें भयणीनो आनी भावनो कित्याक तो जेजूचो मोग कोत्तालो आनी जेजूच्या मोगाक लागून तो गोंयांत आयलो आनी जेजूचो मोग करून तो आमचो सगळ्यांचो मोग कोत्तालो आनी ताका लागून आयज पर्यंत तो आमचो मोग कोत्ता म्हणून पळयात तुमी सगळीं जाणां हांगसर आयिल्लीं आसा देवा कारगां आनी दिनवास दिवया आमच्या जिवितान ताचो मोग उदीक आनी उदीक पेटो म्हणून आतां सगळीं जाणां आमी हात जोडया हे भाशेन हात जोडात उंटयेन दवरात दोळे बंद करात प्रत्येक सुस्कारांत जेजू जो जिवीत जावन आसा हें जिवीत आमकां प्रत्येक सुस्कारांत मेळटा कुडींत मनांत ओतम्यांत हो सुस्कार भरोन येता पांयाचीं बोटां आसा थिंचोत्तान तकली मेरेन सगळे सांदे आमचे ह्या सुस्कारान भरोन येतात कितें तितलें जेजू सगळें आमचे भितर आसा ते सगळे सुस्कार भायर सोडटना भायर काडया आमी जाणो भितरले सगळें आहा पळय ते गॅसीस भायर सोदतात आनी सगळें नाका जाल्लें तें भायर सोदता तें आमकां दिसती पडना पूण आमी हाचो प्रयोग केल्लो आसा आनी जीं कोण शिंकल्या तीं जाणत सगळें भितरलें भायर सोदता म्हणून आनी आमकां नितळकाय मेळटा दुसऱ्या सुस्कारान सगळें बरेंपण आमचे कुडीक मनाक ओतम्याक मेळटा पूण जेन्ना आमी जेजूक एकवटोन हे भाशेन रावता तेन्ना ताचें बरेंपण आमचें सगळें अदीक आनी अदीक वाडटा आनी आमी जेजू सारकीं जावंक लागता भितरल्यान तो आमकां नितळ निर्मळ कोत्ता कित्याक आमची सगळीं चिंतनां भावना बरीं वायट पोजडीं सगळीं ताका दिवन तो आमकां नितळकाय हाडटा हे भाशेन केल्या उपरांत रातचीं 5 मिनट आनी सकाळचीं 5 मिनट उठ्ठाना जेजूक एकवटोन रावत तर बाकीचें सगळें तो आमचें सगळें कुरपेन बरोवन करूंक लागतलो आनी हे परी आमचें जिवीत सांतांचें जिवीत जातलें कित्याक आमी जावन आसा ताचे सांदे आनी ताचें बरेंपण पवित्रपण आमचें सगळें आसा तर आतां आमी सगळीं जाणां उबी रावया आनी आमची जी खाजगी मागणी आसात ती देवा फुडें मांडया पयले सुवातेर आमी पाप साहेबा पासत मागया कित्याक पाप साहेबाक आमची आख्खी इगोर्ज मातेक दिशा दिवची पडटा ताका पवित्र आत्मो दिवन ताका बरे भाशेन फुडें वचोंक घोटाय दी म्हणून आमी ताचे पासत मागया त्याच प्रमाणे आमच्या बिस्म साहेबाक ताकाय खूब जबाबदारी आसा ही जबाबदारी सोंपी न्हय ती जबाबदारी पाळूंक पवित्र आत्मो ताकाय दी म्हणून आमी मागया कुटुंबांक तें सोंपें न्हय आयज काल कुटुंब चलोवपाक भोव कठीण दोगां जाणां एक जावंक हें मातशें कठीण जाता पूण मोगाक लागून तें घडटा पूण ह्या मोगान ताणें एकामेकाक समजून घेवंक जाय आनी एकामेकाक बोगसून फुडलीं पावलां जेजू सवें मोगान मारूंक जाय हो तांकां देवान अणभव दिल्या प्रमाण मागया भुरगीं आयज काल ल्हान आसतनाच मोबायलाचेर आसतात केन्ना केन्नाय तीं बरें कोत्तात मागीर तांकां दुसरें मेळटा आनी हे भाशेन तांचीं मनां विस्कोडटात आमी तांचे पासत मागया तांचें चिंतप वेगळेंच जालेलें आसा तीं आमचे परस एकदम फास्ट चिंतात आनी दुसरेच भाशेन चिंतात म्हणून आमी भुरग्यां पासत मागया तरणाट्यां पासत मागया हे भाशेन तांकां देवान राखल्या आनी सांबाळल्या पुरो म्हणून आमकां खूब पाटी समजना कशे भाशेन तांकां दिशा दिवच्या पूण पवित्र आत्मो आमकां दिलेलो आसा सायबा ही कितें म्हणूंक जाय कितें करूंक जाय आमकां शिकय म्हणून हे भाशेन पवित्र आत्म्याचो आदार घेवया आमी सगळीं जाणां भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक आमी दिशा दिताना तेच भाशेन कितलीं भुरगीं तांकां पाय माय ना अनाथ जालेलीं आसा कितलीं जाणां विधवा जालेलीं आसा तांचें जिवीत सोंपें न्हय तांचे पासत आमी मागया धर्माक लागून कितलीं झुजांच पेट्टात कितले वाद विवाद चडटा ही सगळ्यांनी तांकां देवान राखची आनी सांबाळची म्हणून मागया आनी ही सगळी मागणी आनी तुमची खाजगी मागणी देवाक उबारून आतां आमी सगळीं जाणां सायबीण माये कडेन विनंती करया सगळीं जाणां बरोबर म्हणया नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर ठांय आसा वस्त्र्यामध्ये तूं सदैव
आनी सुदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. पळया विटोवणेचें. तुका एका म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान कोणवळेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्याय ती देणी आमी इबाडिना जावच्याक आनी सर्गींचें सूख आमी जोडूंक पावच्याक तूंच आमकां राख आनी सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा. तो आपूण मरून ताणें आमचे मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींच्या सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र सर्वेस्पर तू स्वर्ग आनी संवसार मोडला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका सर्गी तुका सर्गी जय जय. सर्वेस्पराचे नावी एका जय जय. सर्गी तुका सर्गी तुका सर्गी जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुंकवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतले. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची.
तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साश्णीक करोराचें रगत. पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सुमेस मनचे पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोड पोरगोठुया, जेजू मेलो, जेजू जिवून जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले च्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो दूर मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. ह्या वेळार आमची कोण मेलिल्लीं आसा तितल्यांकूय आमी ह्या मिसांत जेजू सरशी हाडया. सायबा, तांची पातकां आसात तीं तूं तांकां बोगशी आनी तुज्या एकवटान तांकां दवर. आमा सोमेस्तांची दोय कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिच्या पुती बागेवन झुजे बागेवन दौर्म दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, सुरवातेक सावन आमच्या मनांत आमची सगळी मागणी इंतेसां आमी हाडलेली आसा आनी ती आतां पर्यंत आसात. पूण ह्या वेळार जेजूक एकवटोन ताचे पवित्र आत्म्यान भरोन सगल्या पासत आमी मागया. आनी चड करून जेन्ना आमी दुसऱ्या पासत मागता तेन्ना आमकांच तें ओदीक घडटा. म्हणून ह्या हेतूंत जेन्ना आमी हे मागणें म्हणटा तें जेजूच्या एकवटान आमी सगळीं जाणां म्हणया. आतां, आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोयांचो राकातांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवेंच्यो दौरून दुतांक म्हणलें आनी आतां हांगसर आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक, जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सोव्या आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये, संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं
म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान जेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान जेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका आयकोडटां. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. तुमी जंयसर आसात थंयसरूच रावात. आमी तुमकां येवन कोमयां दितले हांव. तर तुमी वयर सकयल येनाकात, आमी येता थंयसर. जेजू आमच्या काळजांत आयला, ताका एकवटून वो वेळ सारया. ताच्या आसण्यांत सुकली आमची पातकां तो धुवन काडटा. आमकां तो नितळ निर्मळ करता. केदोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. प्रितीच्या बापा, भाग्यवंत फ्रांसिस्काच्या काळजांत पेटलोलो
जेजूच्या आनी मनशांच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय. ताचे असले उर्बेवंत धर्म परगटणार आनी वीर भक्त आमचे मदें उपजय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वासी वावराड्यांक तुवें बासायलां तें इनाम जोडूंक पावूं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. मासुकूत बसात. पळयात, फाल्यां सायबाचो जल्माचो दीस, पूण आयजूच हांव तो समोरमतां तुमचे बरोबर. तर मीस जातकच इल्ली चाव आनी एक केकाचो कुडको हाडलेलो आसात, आमी ते तुमचे पासत वांट्टेले हांव. तर हांव कितें करतलों, आतां तुमचेर सगल्यांचेर मीस जातकच उदक शिवरायतलो. तुमी पवित्र जालेलीं आसात. ह्या पवित्रपणान आतांच न्हय पूण घरा गेले म्हणटूच तुमी ते भाशेन जियोवंक लागात. ही तुमकां करपा मेळिल्ली आसा. तुमी तिजोतान भायर वेताना हांव तुमकां इल्लो आशिर्वाद दितलो, तुमचेर हात दवरतलो आनी तुमच्यान मागीर ते सायडींतल्यान ते घेवन मागीर भायर वचूंक जाता. आमकां थोड्यो गरजो आसात पळय. आमचे कडेन असलें थिंचोर आसा, पूण म्हाका एक हांगसर जाय, कित्याक जितले फावटी आमी हांगसर मीस भेटयतले हांव तेन्ना म्हाका तुमचेर उदक शिवरांक जाय. तुमकां तर कोणाक दिवंक जाय जाल्यार ते म्हाका मेळात आनी आमी ते घेवंक जाता. ओके, सिस्टर म्हणटा तिची कोण घरचीं आसात ती दिवंक सोदतात. बरें. म्हणटत आनी एक म्हणजे हे आमचे पांखे पळय आहा ते एकदम जुने जालेले आसा, काणाकडून करतात. म्हणटत आमकां 4 हांगसर घडीक फॅन लागतले. कोणाक दिवंक जाय जाल्यार मागीर तुमी म्हाका मेळात आनी म्हणात बरें हांव हे फॅना पासत दितां. घडीक 4-5 हजार लागता आसतले तांकां. ते बरे फॅन म्हणजे चड व्हडले नाका, असलेच मातशे व्हडले की हे बरे म्हणजे केन्ना हांगसर थिंचोर लागतात पळय ते दवरया आमी ते भाशेन. सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पोदेता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आतां जीं कोण आमकां हांगसर मदत करतात तितल्यांकूय हांव दिनवासतां. पयले सुवातेर रॅन्झेलाक आनी त्या भुरग्यांक जो सदांच तांकां धाडटा. आयज मातशें कितें गोंदळ जालो, ताका ती मॅसेज पावंक ना, ताका लागून मातसो वेळ जालो. नाल्यार ते सदांच बेगीन येवन सगळीं मांडावळ करतात. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगसरूच न्हय पूण थिंचरूय आमकां खूब मदत करतात ते. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगसर हे मिडिया पासत आमचो फादर लिंडसे लोबो आनी तांचे बरोबर जे वांगडी आसात मॅथ्यू, तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या संकिस्तांवांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे वांगडी ते आमचे बरोबर वावुरतात. तेच भाशेन मॅरी, मागीर रोहिणी, आमचो हुगो आनी हेर सगळीं जाणां आसात, सिस्टरी, त्यो आमकां मदत करतात. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी हातबोट घालतात आनी मदत करतात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी भाग्यवन फ्रांसिसाचे मागणी घेवया. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत
तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटा हांव. आमेन. San Francis Xaviera, Voda Cura, Radis